नमस्कार, पळोवया अपडेट खबरो। गोयच्या मायनिंग केसीचेर सुप्रीम कोर्टान दिल्ल्या निकालाचो देशभरात परिणाम। डीम्ड लिजावयल्यो 70% खणी पडूं येता बंद। विमिनूय उक्तायलो भय। एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट। मायनिंग बंदी काडिल्ली ना। गोय सरकार आणि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाची बंदी अजून अस्तित्वात। लिजा दिवपाचे प्रक्रिये उपरांतच बंदी फाटी। सर्वोच्च न्यायालयाचे निकालात स्पष्ट। विधानसभा वेंचणुकेची आचारसंहिता असताना खात्यांनी केल्ल्या कर्मचारी भरती प्रकरणांनी घालचे FIR। GADचे सगळ्या खात्यांच्या मुखेल्यांक परिपत्रकावरवीं निर्देश। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयान पश्चिम घाटाचेर काडिल्ले अधिसुचोवणेक मुख्यमंत्री पर्रीकाराची हरकत। निर्णय घेवचे पयलीं गोंयाक विचारात। मंत्री मोयलीक बरयली चीट। स्पेशल मॅरेज ऍक्ट प्रकरणात सानिया साळवे आणि AG नाडकर्णी आड क्रायम ब्रांचीत कागाळ। गोंयांत रावताले म्हूण रजिस्ट्राराक दिल्या चुकीची माहिती। आयरिसाचो आरोप। लोकसभा वेंचणुकेच्या दुसऱ्या सगळ्यात व्हडल्या टप्प्याची वेंचणूक सुरू। 11 राज्यां आणि एका संघ प्रदेशाच्या 117 लोकसभा सीटां खातीर सकाळ सावन मतदान। खबरो विस्तारान। गोयच्या मायनिंग केसीचेर सुप्रीम कोर्टान दिल्ल्या निकालाचो देशभरात परिणाम जावंक शकता। ताका लागून पुराय मायनिंग आणि स्टील उद्देगाक शॉक बसला। सुप्रीम कोर्टान डीम्ड रिन्यूवल बेकायदेशीर म्हळा, पूण देशांतल्यो 60% खणी डीम्ड रिन्यूवलाचेर चलतात हे प्रुडंटाकडे आशिल्ल्या डेटांतल्यान स्पष्ट जाता। ह्या आदेशाक लागून देशांतल्यो 70% खाणी बंद पडूं येता अशें इंडियन मिनरल इंडस्ट्री फेडरेशनान मान्य केला। पळयात एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट। सरकाराक गोंयांतल्यो लीज परत दिवन मायनिंग सुरू करतले जाल्यार 3 वर्सां लागतली, ही गजाल प्रुडंटान मंगळारा उक्ताडार हाडिल्ली। गोयच्या खण केशीचेर सुप्रीम कोर्टान दिल्ल्या निकालाचो देशभरान कसो परिणाम जातलो ताचेर हो आजचो रिपोर्ट। उद्देगांतली सुत्रां सांगतात ते प्रमाण भारतांतल्यो सुमार 60% खणी डीम्ड रिन्यूवलाचेर चलतात। डीम्ड नेम बेकायदेशीर आसा अशें सुप्रीम कोर्टान थारायला। ह्यो सगळ्यो खणी बंद जावंक शकतात। खणी बंद जाल्यार ताचो स्टील उद्देगाचेर परिणाम। ताचो परिणाम म्हूण बेकारी आनी अर्थीक पेच निर्माण जावंक शकता। ह्या सारकिल्ल्या खणी आड खंयच्याय समाज वावुरप्यान वा NGOन कागाळ केल्यार हायकोर्ट त्यो बंद करूंक शकता। गोय मायनिंग केसींतलो निकाल देशभर लागू जातलो। डीम्ड रिन्यूवलाचेर भारतांत 70% खणी चलता अशें इंडियन मिनरल इंडस्ट्री फेडरेशन म्हळ्यार FIMIचे म्हणणें आसा। डीमिंग क्लॉज आसा पळय, that is applicable to 70% of all mineral industries in all of India. आणि ते जर फाल्याच्यान बंद जाले, including captive mines of the steel plants, जाल्यार मिनरल इंडस्ट्रीची कितें हाल जातले ते आमी समजूंक शकता। देशभरातले कायदो तज्ञ सध्या ह्या निकालाचे विश्लेषण करतात। हो निकाल आपल्या क्षेत्रांत लागू करप काय ना ते सध्या तरी राज्य सरकारांनी थारावप, पूण ह्या निकालाचो संदर्भ दिवन खंयचीय संघटना कोर्टान वचूंक शकता आणि डीम्ड रिन्यूवलाचेर चलपी खण बंद करपाची मागणी करूंक शकता। ह्या निकालान राज्य आणि केंद्र सरकारा मुखार मोठे आव्हान दवरला। खणी बंद जाल्यो जाल्यार स्टील उद्देगाक बरोच फटको बसतलो। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। गोयचे मायनिंग ऑपरेशन्सांचेर पर्रीकार सरकारान घाल्ली बंदी सुप्रीम कोर्टान काडिल्ली ना। तशेंच केंद्रीय पर्यावरण रानां मंत्रालयान स्थगीत दवरिल्ले पर्यावरण दाखल्यांच्या आदेशाकूय हात घाल्लो ना। सरकार नवी लिजां दिवपा विशीं आनी केंद्रीय पर्यावरण रानां मंत्रालय नवे पर्यावरण दाखले दिवपा विशीं निर्णय घेतले तेन्नाच तांचे आदेश फाटीं सरतले। ते बाबतींत कांयच आदेश दिवंक शकना अशें सुप्रीम कोर्टान निकालांत स्पश्ट केलां। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान 10 सप्टेंबर 2012 ह्या दिसा मायनिंगाचेर बंदी घाल्ली। 14 सप्टेंबर 2012 केंद्रीय पर्यावरण आणि रानां मंत्रालयान गोयच्या खाणीक दिल्ले पर्यावरण दाखले रद्द केले। गोंयांतल्यो मायनिंग लीज 22 नोव्हेंबर 2007 सोंपिल्ल्यान 2007 नंतर सगळ्यो लिजी बेकायदा थारतात अशें म्हणत सुप्रीम कोर्टान हे दोनूय आदेश कायदेशीर थारायल्यात। नव्यान लीज घेवपाचो निर्णय गोंय सरकार घेमेरेन आनी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयान नव्यान पर्यावरण दाखले दिमेरेन गोंय सरकारान 10 सप्टेंबर 2012 आनी केंद्रीय पर्यावरण आनी रानां मंत्रालयान 14 सप्टेंबर 2012 ह्या दिसा काडिल्ले आदेश चालूच उरतले अशें सुप्रीम कोर्टान आपणाल्या आदेशांत स्पश्ट केलां। ह्या आदी काडिल्ल्या मिनाची गोंय सरकारान पावणी करूं येता। सुप्रीम कोर्टान सुचयल्ल्यो येवजण्यो तयार करच्यो पडटल्यो।
वेगवेगळ्या सुवातींनी आशिल्ल्या मिनाची इपावणी करपाचें सरकारान थारायलां अशी माहिती सुत्रांनी दिली. गोंयभर पडून आशिल्ल्या 11 दशलक्ष मिनांतल्या 1.67 दशलक्ष मिनाची ह्या दीस पावणी केल्या. पावसा पयलीं ही तिसरी पावणी जातली. इतल्या मजगतीं बगाडिया ब्रदर्साची दुसरी बोट भायर धाडपाक सरकारान मान्यताय दिल्या. सुमार 1,10,000 टन मीन व्हरपाक शुक्रारा बोट येतली. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी. आदलो सॉलिसिटर जनरल हरीश साळवेची धूव आनी एजी आत्माराम नाडकर्णीचे स्पेशल मॅरेज एक्टाचे प्रकरण क्रायम ब्रांची मेरेन पावला. आयरिसान सानिया साळवे आनी एजी आड क्रायम ब्रांची कडेन कागाळ केल्या. सानियान गोंयांत रावताले म्हणून चुकीची माहिती लग्न रजिस्टर करतना गोंयच्या रजिस्ट्राराक दिल्या. ॲडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णी बरोबर मेळून हे कारस्थान केलां. तोय तातूंत सामील आसा म्हणून कागाळ. साळवेचे धुवेचें लग्न गोंयांत रजिस्टर करूंक मेळचें म्हूण पर्रीकार सरकारान खासा लग्न कायद्याची अधिसुचोवणी काडली म्हूण सध्या बोवाळ पडला. I have filed an FIR against Sania Salve and Atmaram Nadkarni before the crime branch at Donapaul. I have in my FIR drawn the attention of the crime branch that Sania Salve on 20th January in her notice before the sub-registrar of Panjim of her intended marriage had falsely stated that she was a permanent resident of a flat in Karanzalam. Now it so happens that Sania Salve has never lived in Goa. She made this false declaration in breach of the law. I have submitted to the crime branch that this false declaration was done in connivance with Advocate General Atmaram Nadkarni, who is the owner of that premises. So I have quoted all the sections which they have breached the law. I have requested the crime branch, among other sections, to invoke section 420, which is cheating, against both Sania Salve and Atmaram Nadkarni, who happens to be the Advocate General of Goa. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.